Sorvesmoraco porco, Sottogra poros morto, Sorvesmorace moni, Sopra poros ut morti, Evacia dograzoruia, Tacia mondirazo muia, Evacia dograzoruia, Tacia mondirazo muia, Bishop Nastrolio Borza, Soglira Shatoi Somna, Ekasalia Murgordu, Anum Moriti Munta, Evacia Dograzoruia, Tacia Mondiranzo Muia, Evacia Dograzoruia, Tacia Mondiranzo Muia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो असा आणि सदांकाळ आसलो त्या देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव आमकां दुपेत जिविताची देणे फावो करता. आमच्या जल्मा वरवीं आमकां संवसारांत जिवीत मेळ्ळ्यार जाल्यार आमच्या पवित्र स्थाना वरवीं आमकां क्रिस्त सवे भावाताचे देणे मेळटा. त्या भायर रोचना देव आमकां आनीक तरेकवार देणी फावो करता. देखीक आमची आवय बापूय, गोची, इश्टा मित्रां, वावर धंदो, घरदार, फावो ती ग्रेसकाय आदी. पूण जायते फावटी आमी ओसोकतायेक रोचनेचो अदीक मोग करचे सुवातेर ताका पाट वळटा. आमी जेजूचो नीज पाटलाव करूंक खरेशी जावच्या मनान जेजू दाखयता ती दिशा दवरूंक जेजूचे खरे पाटलावदार आनी उत्तम शीर जावं आयच्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आनी बल आमी मागुया. तेच परीन जेन्ना आयचो दीस आमी चेडू भुरग्यांक भेटयलेलो दीस म्हूण पाळटा तेन्ना चेडू भुरग्यांचेर आड जातल्या अत्याचाराचेर आमी निशेध मारूंक आनी तांचे होक राखूंक आमी फुडाकार घेवंक बापा लागीं मागुया. भयणी भावांनो, आज हे मिसान वांटून घेता आसतना थँक्स गिवींग एंड गूड हेल्थ रुता डायस लियल हाचे बसत आमी मागता. हे मिसांचे इंतेसां बसत तशेंच मागूंक लायलां आपलो आज वाडदीस समारंभ बसत रोजालिया पेरेरा, अलिशा द कोस्टा, रेशमी मिनेजीस तांकां आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ तेल्यांक कुडीयत्म्यांची भलायकी मागुया. आमचे बरोबर आज आसात होली फॅमिली चॅपल टावन गोगोळ हावजींग बोर्ड मडगांव तान आयल्यांत आमची भाव भयणां आपल्याचे कांय डोनेशन कुपन्स विकूंक दिवपाक तशेंच तांचे कपेलाक हे कपेलाचें बांदकाम चालू आसा ताका आमचो तेंको मागपाक तांकांय आमचो माये मोगाची उकार आनी आमचे लागीं जाताच असलो तेंको तांकां दिवया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक तयार जावंक देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे आमी आतां मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत सदांच सगळ्यांक तुमकां
खुशी खातीर आमच्या सगळ्या इस्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून वाचून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमचे मोगाळ बापा, सोर्ब संपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय.
अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरीं देणी पसून वाडय, ती जोटणायेन राख आनी मोय पासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. बसून देवाचें उतर आयकुया. जानेवारीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक थावी जाय ओ सर्वेस्पराची खोशी कोण पारखून काडीत. विनाशी मनशांची चिंतना दड न्हय आनी आमची कल्पना थीर न्हय, कारण कुस्ता तसली कूड आत्म्याक बारान चेपता आनी हो मातयेचो तंबू जायते चिंतपी मनाचेर जोडाय हाडटा. संवसारांत कितें आसा तें जाणो जावंक आमकां कठीण लागता. आमचे भोंवतणी आसा तें जाणो जावंक आमकां कश्ट भोगतात. तर अंतरलार आसा तें कोणाच्यान सोदून काडूंक जाय. तुवें जानवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलोय जाल्यार तुजी खुशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो. हे परी संवसारांत जियेतोल्यांच्यो वाटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता तें मनीस शिंकल्यात आनी जानवायेन तांकां सांबाळल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुका आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्परा, पिळगेचे पिळगेन तूंच आमचो आसरो, हें स्त्रोत आमी गायतल्या हे पोरी. अनेक पावडी गाऊया. मनशाच्या पुता दुवानो चोलात पोत्तून ह्या हेकाच उतरान मनशांक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक फार सरून वेता, अशें तुज्या दोल्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. उठच्या वेलाचें सपोन कशें फुलत्या तोंडावरी मनशाचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिव नाकाय. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलतली जानवाय. पोतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब. दीस उजवडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफल कर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. Dीस
भागिवंत पावलून फिलोमनाक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हांव पावलो म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी तेवोन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोती कोत्ता. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिला म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत हो उपकार मागता. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें कालिजूय धाडटा. शुभ वर्तमा खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवेन ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली. पूण तुजी मनायता नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार कुशेन येवचो आनी हांवें तो जंबून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घोडे तुजे सोरशिलो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावन ओदीक व्हरतो एक अपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताजी इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवें भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिता जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलो आसलो तेच भाशेन ताकाय घे. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B11 पान 28 दुसरो श्लोक. B11 पेज 28. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy soy. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy soy. Gusto tokya, pana poda, eva udor tuje mele, kane lolo. Mozo, propria romoronajno. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy soy. Solves morak soy, solves morak soy, solves morak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें ओडून तांकां म्हळें, जो कोण म्हजेशी येता आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय दुयेस करिना जायत जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक जायना. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. नातूर बुन्याद मारले उपरांत काम छाती पावंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक येतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं फुडें पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना जाल्यार तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून संबंदाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जायत जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता.
भयणी भावांनो, आज 3 मुद्दे तुमचे दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आज सायबीणमाचे पोरबेक मोदें आयतार येता ताका डे ऑफ द गर्ल चायल्ड अशें म्हूण समरुमता हांव. चेडूं भुरगें हाचो दीस सायबीणमाचो जल्माची तारीख पडटा तेन्ना लागशिल्लो आयतार वी सेलेब्रेट एज द डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. मनीस कितलो सुदरलेलो आसा न्हय. 21व्या शेंकडो आनी 21व्या शेंकड्यान पुरान कितली उनीत कितलें वांकडें चिंतप चेडवा विशीं वस्तुरे विशीं आमचे मदें आजून आसा. वी लीव इन अ कंप्युटर वर्ल्ड, पूण कंप्युटर आमच्या मनांतलो चेंज जायना, तो तसोच आसा. वस्तुरी पुरान आपल्या जल्मान हाडलेल्या भुरग्याक चेडूं भुरगें जाल्यार ती तोंड कडू करता. आतां पुरान तीच वस्तुरी जी एका चेडूं भुरग्याक जल्म दिता तीच तोंड वांकडें करता. बाबा भयणीनो, एका गांवांत हांव काम करतालो. थंय धाकटुली खबर एक आवयक 4 चेडवां आसलीं आनी ते काळार घरा लागीं वैजीण म्हूण येताली, हॉस्पिटल नासली. घरा लागीं पार्थ करूंक भुरग्याचो कोण तरी शेजारी वो कोण तरी वाड्यान वैजीण म्हूण आसताली, मिडवायफ पळय ती येताली. पयलें भुरगें चेडूं जल्मलें, तेन पार्थ केलो. दुसरें भुरगें ते काळार आतांचे मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज नासले, आमी आदी फुडें वचून सोदून काडटा. म्हजे कुसव्यांत आहा तो चेडो वो चेडूं. आजच्या काळार ही परिस्थिती चलता. द वुमन वॉन्ट्स टू नो वेदर बॉय ऑर अ गर्ल. गर्ल जाल्यार तोंडाकडेन जाता, बॉय जाल्यार कुशाल जाता. आज मागीर दुसरी आहा नांवां सोदूंक. पयलेंच भुरगें जल्मचेच आदी माय पाय आनी दुसरी सोयरी बसतात नांव सोदूंक. तिसरें करतात बेबी शावर म्हूण करतात भुरगें जल्मचे आदींच. बरें करून वस्तुमतेच्या गांवांनी दुसरें भुरगें जल्मलें तेन्ना this child also happened to be a girl. The midwife, before the eyes of the mother, तेन्ना कांय नासलो सादो जल्म करताले. बिफोर द वेरी आयज ऑफ द मदर भुरग्याक दवरले खंय आनी 2 खंय ताचे कुल्याची तापटां मारली, तूंय चेडूं गो म्हूण. कोणें म्हळें? मिडवायफ. कोणा उजीर? ती आवय उजीर. आनी त्या आवयच्या मनांत आनीक ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याच्या मनांत सदांच उरलें. हांव जल्मली तेन्ना म्हजेर 2 तापटां मारलीं. वयशीण आसली जल्म दिवंक आपयलेली, आदार दिवंक आपयली म्हज्या आवयक. बाबा भयणीनो, केदो व्हडलो संवसार कितलें मेळयलें. एमान्सिपेशन ऑफ विमेन आनी कितें लिबरेशन जायतें आज आमी उलयता, पेपरांचेर वाचता. पूण तरी आसतना बेजीक फॅक्ट मनांत दवरुया. आजून पर्यंत जायते फावटी आवय बापूय चिंतात आनी ते जायते फावटी चेडूय तें चिंता, आय वीश आय वॉज अ बॉय. आज पवित्र सभा बाबा भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. चेडो ओ चेडूं, आमी चेडो ओ चेडूं देवाची देणी. आवय बापायचेर ना तें दवरलेलें, ना तें दवरलेलें. आवय बापायचेर ना. देव आपले उगुनीत पदवीन आमकां दादलो वो बायल करून रोजता, चेडो वो चेडूं करून रोजता. म्हणून जेन्ना आमी न्हयकारता एक चेडून भुरगें जल्मलां म्हूण आमी देवाच्या रोजतेचेर पाप धरता.
जेन्ना आमी आमकांच मानून घेना आय वीश आय वॉज अ बॉय असलें चिंतप आमच्या मनांत येता, आमी देवाचेर अपमान करता. कित्याक देवान दादलो आनी बायल करून मनशाक रचली आनी रचीत आसा आनी संवसार सोरोपर्यंत रचीत आसतलो. पळयात कितें घडलां पंजाबाक आनी केरळाक. आमच्याच ह्या इंडियेंत पंजाबाक आनी केरळा वाठारांत बाबा भयणीनो गर्ल चायल्डाक मारूंक सुरू केलें आवयांनी, एबॉर्शन करूंक लागलीं. भुरगें चेडूं मारून उडय दोतोराक सांगूंक लागलीं, चेडो दवर. आज केरळाक आनी पंजाब हे दोनूय राज्यांनी चेडे चड आसात, चेडवां सारकी थोडी आसात. इट इज 800 to 1,000, 1,000 boys to 800 girls, both in the state of Kerala and Punjab. शिकिल्ले मनीस ते, केरळा 100% लिटरसी. कितें घडलां आतां? ह्या 200 भुरग्यांक चेडवां मेळची नात लग्न जावपाक. तांणी खंय तरी वचूंक जाय, तांकां मेळची नात. बिकॉज वी हॅव ब्रॉट अबाउट द चेंज. आमी केला, मनशांनी केला. ओस्तरांनी आपल्या कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक, चेडूं भुरग्याक मारून उडयला. आनी भुरगे वाडले, चेडे वाडले, चेडवांय वाडलीं. चेड्यांक चेडवां मेळनात लग्न जावं. तांणी घडये अमेरिकाक खंय तरी वचूंक पडलें. आनी हे कारणा खातीर आतां ही बंदी घातल्या सरकारान, हुस्को जालो. बामणीनो देव आमचो इतलो मोग करता, विचित्र ताची मांडवळ आमचे लागी आमकां समजना ते. आनी आमचे इतले गैरसमज जायत अबावट यू, आमचें मन इतलें ओशीर. वी कॅनॉट सबमीट टू द प्लॅन्स ऑफ गॉड. आनी ताका लागून इतलो अत्याचार अस्तरीचेर आनी भुरग्या चेडवाचेर. हेंच्यांनी तुमी पेपराचेर आनी टीव्हीचेर वाचतात. तुमी चित्रदुर्ग म्हणटात थंय कर्नाटका कितें घडलां तें. एक सियर तो भुरगीं चेडवांक, धाकट्या भुरग्यांक तांचो बेउपयोग करतालो. दोग जाणांनी काळजी घेतली वचून सांगूंक की फाटलीं 2-2.5 वर्सां आमकां हे भशेन दवरल्यात. वी आर स्लेव्स. पॉलिटिशियन्स राजकारणांत बुडलेले खंयचेय पार्टीचे जाप काडिनात. कित्याक तांची जात ओडली, लिंगायत म्हणटात ती. कोणूच जाप काडिनात. आनी जेन्ना आख्खी उचांबळाय जाली तेन्ना ताका दवरलो तेन्ना ताका तो म्हणूंक लागलो म्हाका प्रॉब्लेम आहा, हार्ट प्रॉब्लेम आहा. आनी कोणाक कळनासतना पुलिसांनी ताका व्हेलो आनी हॉस्पिटलांत दवरलो. आनी जेन्ना अस्तरी जुईज आसली तिका कळ्ळें अहें केलां म्हणून पुलिसांनी, ती खूब रागार जाली पुलिसांचेर. आनी ती म्हणूंक लागली तुमच्यांनी थाराव घेवंक जायना, म्हजे लागीं विचारलें बगय. ताका बोणकोणीन घालूंक हांवें तुमकां ऑर्डर दिल्या आनी तुमी व्हरून ताका हॉस्पिटलांत घालतात. भयणी भावानो, आयच्या काळार पुरान 21व्या शेंकड्याचो मनीस आमी. कसली आमची दशा. आमचे संबंद एका भुरगे चेडवा, एके अस्तरेस सोबे देखून पवित्र सभा उगडास करता आमकां आयकल्याक. सायबीण माय, गर्ल चायल्ड. सायबीण मायक देव विचून काडटा जावंक आपल्या पुताची सोरवुंडाराची आवय. सायबीण मायक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हरता. सायबीण मायक स्वर्गा संवसाराची राणी करता. कोण ती? चेडूं भुरगें आसलें.
चेडू भुरगीं आसलीं आनी तिचे सवे आनी प्रत्येक गर्ल चायल्ड हाचे सवे देवाची खरी येवजण आसा, खेरीत येवजण आसा. आनी हाका लागून बाबा म्हणिनो आमची एक एकल्याची नदर बदलूंक जाय, मना काळजाची बदलणी जावंक जाय. देवान आमकां कुटुंबांत भुरगीं दिलां, चेडूं दिलां, अंतर करिनाका चेडवां आनी चेड्या मदें. अंतर करता तेन्ना त्या भुरग्याक गमता, बुकरून आज गमता. माय मदर इज मेकिंग डिफरन्स बिटवीन मी एंड माय ब्रदर. शी लायक्स माय ब्रदर मोर दॅन मी. शी क्वायटली फेवर्स माय ब्रदर मोर दॅन मी. भुरगीं येवन सांगतात, ही अन्याय न्हय? इज दिस नॉट इनजस्टीस? माय ब्रदर नो नो नो, इज नॉट इनजस्टीस. बाबा म्हणिनो आज डे ऑफ गर्ल चायल्ड म्हणून धरुया. आमच्याय घरांनी चेडवां आसात, आसलीं आनी आसतलीं. आमची वागणूक कितें? दुसरे सुवातेर बाबा म्हणिनो ह्या दिसांनी आमचे इगोर्जेन नवें चलता, मोहन साहेबीणचे. आनी ह्या नवेनांत आमी सोडवणीचो इतिहासाचेर नियाळ करता. द साल्वेशन हिस्ट्री थोडक्यान इन समरी. आमकां वेळ ना आज. तुमच्या लागीं सगळ्या लागीं आमी जेन्ना बायबल, एंटायर बायबल केम इन टू कोंकणी, कोंकणी पवित्र पुस्तक आमच्या हातांत पडलें, खुशाल जाल्या आमी. जायत्यांनी आमी कंट्रिब्यूट केलें टुवर्ड्स इज प्रिंटींग. आमच्या लागीं एक एकल्या लागीं पवित्र पुस्तकां, पूण आमकां वेळ ना वाचूंक. जायते फावटी आमी पास्कांच्या काळार पाद्री येतलो, पवित्र पुस्तक मातशें लींब कोत्ता दवरता, दिश्टी पडूंक जाय आमी पवित्र पुस्तक वाचता. ना, आमी वाचिना, आमी वाचिना. लेट इट बी फ्रँक. आनी हाका लागून हो सोडवणीचो इतिहास जो पवित्र पुस्तकांत आसा तो थोडक्यान एक 40-50 मिनटांनी आमकां तर पळोवंक मेळटा, शिकूंक मेळटा. वाय डोंट वी टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी? आमी शिकूंक जाय. देवाचें उतर तें, आनी ताची रूच आसूंक जाय. ताची रूच ना जायते फावटी आमकां कितें वाचता तें गमना. म्हणून पवित्र पुस्तक कम्स अलायव्ह, एक्टीव, वायब्रंट आमकां तें सोडवणीचो इतिहास, तो आमचे सोडवणीचो इतिहास. एडम एंड इवान सुरू जाल्लो तो आमचे सोडवणीचो इतिहास. रेवलेशन, नवो स्वर्ग आनी नवी प्रितूम भाग्योन जुवांव सांगता. I saw a new earth and a new heaven coming down, the new Jerusalem. That is the last book of the Bible, the Revelation. प्रकाशनीचें पुस्तक. आनी हें आमकां बाबा म्हणिनो ते थोडकेन इन समरी आमकां पळोवंक मेळटा हो इतिहास सोडवणीचो. आमकां तशेंच आमच्या भुरग्यांक तो गरजेचो. आनी तिसरे सुवातेर आयचें वाचप बाबा भयणीनो, जेजू कितलो खोर उलयता. म्हाका उगडास आसा 16व्या शेंकड्यांत खंय सेंट थॉमस मोर म्हूण आसलेलो, लॉर्ड चॅन्सलर ऑफ इंग्लंड ड्युरींग द टायम ऑफ हेनरी VIII. हेनरी VIII व्हडलो राजा आसलो इंग्लंडाचो 16व्या शेंकड्यांत. आनी हो हेनरी VIII लग्न जाल्लो कॅथरीन, इस्पान्यांचे राजाचे दुये लागीं कॅथरीन. पूण तांचे संबंद तितले बरे आसनात, कारण हेनरी एका एन बुलेन म्हणटात त्या दांडगे चेडवाच्या मोगान पडटा आनी आपले बायलेक धांवडायता, एके भाशेन पोत्तून धाडटा, खंय धाडटा आपल्या बापायशी इस्पान्याक. आनी आपूण एन बुलेन हाच्या लागीं लग्न जावंक सोदता. पूण त्या काळार डिवोर्स नासलो, त्या काळार लग्न जावंक जायनासलें. पवित्र सभा, कडक कायदे आसले. आनी त्या कायद्याचो एक सारको सांबाळणार जावन आसलो थॉमस मोर, हू वॉज द लॉर्ड चॅन्सलर नेक्स्ट टू किंग.
आनी हेनरी येयत ताका सांगता, सगल्यांक सांगता, हांव एन बुलेन हाचे लागीं लग्न जातलोच. I don't want what the Pope says. I don't mind what the church says. I want to get married to her. I am the church. एके भाशेन हांव कोत्ता तें जालें, हांव राजा. आनी हें म्हणून बाबा मुडिनो तो सगल्यांक सांगता राजवटकेन, कॅथरिनाक धाडली, हांव ताचे लागीं काजार जातलो. कोण काजार जावंक दिना तें हांव पळयतां. जेन्ना थॉमस मोर ताका सांगता, राजा तुज्यान हें करूंक जायना, तुज्यान पवित्र सभेचे कायदे मोडूंक जायनात, तेन्ना किंग हेनरी सुरू करता चर्च ऑफ इंग्लंड. आपूण इगोर्जेचो वडील आनीक सगल्यांक सांगता, यू मस्ट हॅव एलिजन्स टू मी. तुमी ओत घेवंक जाय, आमी सगळीं तुजी. पाप साहेबाचे काळानूय, पवित्र सभेच्या काळानूय आमी सगळीं तुजी. आनी जेन्ना लॉर्ड चॅन्सलर थॉमस मोराक सांगता तो ओत घे, हांव सांगता तें करात, थॉमस मोर सांगता ना, म्हज्यान हे विशीं तुका सपोर्ट दिवंक जाय, तुज्यान एन बुलेना लागीं लग्न जावंक जायना. आनी तेन्ना बाबा मुडिनो तो ताका बोणकुणीन घालूंक लायता. ताची गोची, ताची भुरगीं, ताका एक धूव आसली मार्गरेट, ताचो जो खूब मोग करी. मार्गरेट येवन आपल्या बापाय लागीं मागता, डॅडी ओत घे तूं. हांवें घेतला ओत, हांवें घेतला ओत, एलिजन्स टू द किंग. तूंय घे, तूं आमचो मोग करिना, तूं आमकां जाय. हेनरीचें आयकोन आसतना, आपले दुयेचें आयकोन आसतना थॉमस मोर तयार जाता. कितें करूं? बोणकोण बगूंक. बोणकोणीत रावता आनी हेनरी ताची गोमटी कातुरता, जिवो मारता थॉमस मोराक. थॉमस मोर वॉज सेकंड इन लायन फॉर द किंग ऑफ इंग्लंड. कितें करता तो? सोडून दिता, आपले पोजिशन सोडून दिता, आपले बायल भुरग्यांक सोडून दिता, आपले कॉन्शियन्साचेर आड वचना. सगळ्यांहून पयलो देव ताका. आनी देखून मरूंक तयार जाता आनी मोरता. पूण हेनरी मेलो, काबार जालो. थॉमस मोर मरूंक ना. व्हडलो भाग्यवन सेंट थॉमस मोर. द चर्च इन इंग्लंड सेलिब्रेट्स वीथ जॉय एवरी इयर. जुलायाच्या म्हयन्यान 26 जुलायाचे 1538 वर्साक ताका जिवीशी मारता. तो मेलो ना बाबा. जेजू आयज आमकां सांगता, तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदता, तूं म्हजो शीस जावंक सोदता. जो कोण म्हजो शीस जावंक सोदता ताणें आपल्या आवय बापायक, बायल भुरगीं, भाव भयणां आनी आपल्या जिवाचो पुरान द्वेस करिना जाल्यार म्हजो शीस जावंक जायना. अवघड आहे, अवघड आहे. आमचे मदलो कोणूय पॉलिटिशियन आयलो म्हणटू, पॉलिटिशियन व्हडल्यो स्पिचीस दितात. स्पीच दिता आसतना तर ताणें सांगलें, तो तुमी म्हाका तर वोट दिल्यार, म्हाका तर तुमी वोट दिल्यार तुमकां कांयच मेळचें ना. बायल भुरगीं मेळचें ना, घर बाट मेळचें ना, कितेंच मेळचें ना तुमकां. आमी वोट दितले ताका ना. जेजू आमकां सांगता, तूं म्हजो पाटलावदार, तूं म्हजो शीस जावंक सोदता जाल्यार कितें घे, तुजो कुरीस घे. कितें कर, तुज्या आवय बापायक, बायल भुरग्यांक, भाव भयणांक सगल्यांक सोड. एक्सक्लुझिवली बी माय डिसायपल. अवघड हें. इतलेंच तुवें मागीर म्हणटा, तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. डिनायल ऑफ द फॅमिली, डिनायल ऑफ युअर ओन पर्सनल पोजेशन्स and denial of yourselves. तुकाच विसर. This is the cost of discipleship. भाऊ मुडिनो, फक्त आयताराची मिसा गायली, नोवेना फेस्तां केल्यार पुरो ना. Jesus wants us
to be exclusively His, above everyone else, above everything else. Are we ready? Are we ready, like Thomas More, to say no to so many things that go against our conscience? This is the cost of discipleship. आनी करूंक आज जेजू आमकां सगल्यांक आपयता ताचीच कृपा आमी सांत मागुया. उबी रावया. सोत म्हणटा देवाक सोदपोदवेदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रोसणारा जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. Anquar Maritam Zolmolo, Pons Pladaca Altanicos, Ecacusa Zulo, Tomelo and the Canicipilo, Tomele Modiniolo, Tisesa, Melerant Logivunzalo, Sorgazolo, Sorpus Vidar, Diabapa Jaus Bag Busla, Tuitan Giviani Melen Chimon Suvicurugatolo, Sotmantan Covitat Man Catholico Visavic, Boktanso Exar Patkin Boxoni. पुढी जीवन कोण शास्त्रीचे जिवीत आमी बांबडीनो आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आमी उबारुया. पाग्योन बापान बिस्मानी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे चाली वरवीं जेजूचे खरे शिस्त जावंक क्रिस्ती पोरचेक बरे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Toyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. देशाचो राजकारभार चलयतल्यांनी चोर धर्मा आनी भावार्था आड उप्रासतल्या शिकोवण्यांचेर बंदी घालूंक आनी हे वरवीं समाजांत शांतीचे आनी एकचाराचे वातावरण निर्माण करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन आनी देवाची कृपा मागुया. Toyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत आमा समस्यांनी जेजूचो पाठलाव करतना सगळें पाटी सांडून जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक जिवितान येतोले कुरीस मोगान वेंगूंक आनी जिविताचे सोर परिस्थितींत जेजूचे खरे शिस्त आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. Toyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. आयज जेन्ना चेडूं भुरग्याक भेटयलेलो दीस आमी पाळटाव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत देशांत आनी संवसारांत चेडूं भुरग्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांचेर जातोले अत्याचार नोपयत जावंक तांचो रेस्पेत मान फावो जावंक देवा लागीं मागुया. Toyar Baba, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काबूत कर. बापा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान भोव करून तुजे उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आनी भुरगें चेडूंक ताका आमी मानान मोगान लेखूंक आमकां तुजें मन फाव कर. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. बसुया. भेटून आमी गायन गावया. जिने वाटे जिने किना सी 19 पान 30 आणि 6 C19 पेज 36.
तुका फुला कोस्टा काटे हे चांगले जिणे वाटे आटा बाबा भेटो तुका उड्यानी सोया वांगा हेचे आमी सोबोर दिगा हे तू मानून घेमून म्हाका अनगोडाच्या पासारोका दिसून तुगे दोयार कोणा उबी रावया. भाव भयणीनो, ही आमची भेट चोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तुजे कोरे भक्तीची तूंच कोरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फाव तो मान आमी दी सकोर आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुज्या पुता जेजूचो कोरो पाटलाव करूंक ताचे शीस जावंक आमकां फाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती उतारता. पवित्र 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 स्वर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवात. उंचोरकी तुका सोय सोय. सर्वेश्वराचे नावे ताका सोय. उंचोरकी तुका सोय सोय. बाप्पा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आतां आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे खातीर समर्पूंची. तेच परी जेवण जातून एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंत पियात. तुमचे रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट परगुटया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक केपी तुमीचेर विस्तारलेलीची पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती बाग्यून जुजे बाग्यून दोंडूत आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल बाग्यून थॉमस मोर आनी सगळे तुज्या भक्तां सांगतात तुज्या जिवितांत आनी तुज्या सासरीक सुखांत वांटो घेवंक आमकां फाव कर तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक देवाचें राज मोगाचें शांतीचें नितीचें तें आमचे मदें विशाल दिश्टी पडूंक बराबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा शेरा समकाय तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभुशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती आमी वांटुया देवाची शिले संवसारातले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाची शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टत हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटू घेतिली आमी सुभागी सोमिया तुमचे उत्तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुजेच फाटल्यान येता जेजू क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन गावुया D40 570 D42 पेज 71 तुझेच फाटल्यान येता
जेजू आमची शपथ विचा आमचे निर्मळ सोकुडी जेजू आमचे जिवीत सासनी आमचे निर्मळ सोकुडी जेजू आमचे जिवीत सासनी तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या जाचो एक मोठमोठा तुटून जेजू नव्यान दवरता बांदून जाच्या काळजानुचा मोलार जेजू हाडटा शांती संस्कार जाच्या काळजानुचा मोलार जेजू हाडटा शांती संस्कार तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या प्रार्थूया. सर्वेश्वरा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि तुझ्या पुताच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी नवें जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमळीत रगत मास घेवन ह्या वर्त्यान देण्याचो चड आनी चड फोड काडून आनी सासणांक तुझ्या जिविताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. बाबडीनो, आमचे मदें आज होली फॅमिली चॅपल गोगोळ हावजींग बोर्ड ह्या वाठारांतलीं भाव भयणां येवन सरल्यान. तांचे लागीं थोड्योश्यो डोनेशन कुपन्स आसात आनी तुमी कोपेल ती थंय बांदूंक सोदतात. आदीं पोत्र्यांचें कोपेल आसलें थंय धाकटुलें. आतां हावजींग बोर्डार जायतो लोक जाला मडगांवां. हें कोपेल ती बांदूंक तांणी जबाबदारी घेतल्या, फुडाकार घेतला. आतां सायमन डिकुना तो कोपेल हांव तांचो. थोडीशी डोनेशन कुपन्स इन एड ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ होली फॅमिली चॅपल ती घेवन आयल्यात. 100 रुपया एक कुपनाक आनी ताचो द्रोव 8 सप्टेंबर फेस्ता दिसाक, सायबीणमांच्या फेस्ता दिसाक. कोणें पयशे हाडल्यात जाल्यार घेवचे, हाडून ना जाल्यार मागीर तुमच्यांनी हाडूं येतात आनी दिवं येतात. ती आज 3रे मिस्पुऱ्यान हांगा आसतली. तांकां आमचो तेंको आमी दिवया. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 77,786. बुधवारा दीस सकाळीं 840, 8,400 आनी पयल्या शुक्राराक 9,185. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आज जे भाशेन सांगलां, डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. आमच्या घरांनी भुरगीं आसात, चेडूं भुरगीं, तांकां अभिमानान पळोवया आनी लेखुया. आज सकाळीं भुरग्यांक दोतोन ना. हांवें जायत्यांक आल्तारासान पयलीं माय पाय भुरग्यांक दोतोनीक घेवन आयल्यात. आमचें तें समथींग ऑटोमॅटीक जाता. एवरी संडे कॅटेगिजम आसा, आमी घेवन आयलीं. आयज सायबा आज दोतोन ना. जायतीं येवन गेल्यांत. दोतोन सांजे फॉर द चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन द मास. 4:30 to 5:30 दोतोन आयज. ते उपरांत 5:30 तेर्स आनी उपरांत नोवेनाचें मीस आनी मिसाळ साल्वेशन हिस्ट्री हाचो इतिहास. भोव करून हे उरिल्ले दीस दिसपटी मिसांत सांजे वांटो घेवंक आवय बापायंक आनीक आमी भुरग्यांक उलो मारता.
नोवेनाच्या मिसार सोडवणीचो इतिहास साल्वेशन हिस्ट्री हाचेर फादर मारियान डी कॉस्ता नियाळ करता. हो नियाळ एकदम फायद्याचो वांटो घेवंक वावरुया. आतां 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. काल नोवेनाक लागून आज मीस इंग्लीश भाशेन. मोंत सायबिणीचे परबे सोमयार आमकां आमच्या गांवांत सूय आसा मिठाय वांटो. आमी भुरग्यांक स्वीट्स वांटता. मेक अबाउट 1000 स्वीट बॅग्स. म्हणटच मागता तुमी कोणूय तरी हाडून दिवंक सोदतात मिठाय आमच्या संदेशकारां लागीं हाडून दिवची, ऑफिसांत हाडून दिवची आनी ती मागीर बॅग्स करतली आनी ती वांटलेली. तशेंच लाक्की मादर आपआपलीं नांवां त्या पेपरांचेर बरोवंक मागता. कितले आवय आहात तालिगांव पेपरांचेर नांवांच नात. आवय सगळ्यो लंडन गेल्या जाल्यार नकळो हांव. ऑर दुसरो एटिट्यूड आमकां कित्याक पडला आसूं. दीस कूड बी सेकंड एटिट्यूड. इट्स नॉट रायट. वी मस्ट बी प्रावड टू बी अ मदर. जायते लोक तुमी जाणात कितले कितले दोतोरांगेर वयतात. आवय जावपाचें भाग ना. आवय जावपाचें भाग एक व्हडलें देणें देवाचें. पणजे फोंड्या कामत म्हूण आसा हिंगा फोंड्या आनी एक दोतोर आहा. खंय खंय धांवतात लाखांनी पयशे मोडटात. वी कॅनॉट कन्सीव. आमी आवय जाल्यार बाग जाला म्हाका नांव बरय तुजें. यू कॅन बी अ लकी मदर. यू कॅन गेट अ प्रायज एंड यू आर अलाउड टू कट द केक मदर्स डे. 7वेर बुधवारा दिसाक पेरपेसू सायबिणीचें नोवेन तिसरो बुधवार सकाळीं जातलें 6:30 वरांचेर. मिसाची मांडोळ करूंक व्हडलें बाट 1, 2 and 3. परबे दिसाक सकाळीं सदां भाशेन 2 मिसां आनी सांजे व्हडलें परबेचें मीस 5:30 तेर्स सायबिणीक फुलां घालप आनी उपरांत मीस आनी मिसा उपरांत मिठाय वांटप आमच्या भुरग्यांक. फुडल्या आयताराक बायबल कोर्स मिरेकल्स ऑफ जीजस सांजे 6 ते 8 इगोजेच्या हॉलांत. हो बायबल कोर्स सगल्यांक पूण कंपल्सरी क्रिज्म घेतात त्या भुरग्यांक. आनी क्रिज्म घेता त्या भुरग्यांक एटेंडन्स कंपल्सरी आसा. आनी कुर्साक येनात बायबल कोर्स मिरेकल्स ऑफ जीजस शिकोनात मागीर पादविकारा लागीं येनाकात. फादर मातशें क्रिज्म दी रे. मातशें क्रिज्म दिवपाक जावचो ना आनी म्हजेशी येवंक मेळचें ना. इफ द चिल्ड्रन हॅव मिस्ड देयर मिरेकल्स ऑफ जीजस बायबल कोर्स we will not entitle them for confirmation. मागीर पादविकाराचो गुन्यांव करिनाका. उपकार मागता. हो कोर्स कंपल्सरी फॉर कॉन्फर्मेशन कॅन्डिडेट्स. सांजे 6 ते 8 फुडल्या आयताराक मांडावळ करूंक कुर्साची ग्रूप बी ग्रुपांनी वांटलेलीं आसात. ग्रूप बी. सप्टेंबराचे 15 सायबीण माई घराघरांनी बॅट सुरू जाता. PPC वांगडी मांडावळ करतली. मनान दवरचें कोणाक बॉल फोर्स करूंक जायना. वी आर स्टील अंडर द फियर ऑफ द पॅन्डेमीक. उपकार मागता आपकुशेन हे वेटेन वांटूंक घेवया. तुमकां व्हरूंक नाका. वी रिस्पेक्ट युअर ओपिनियन. व्हरूंक सोदतात 2 भाशेन जाता. ओ फामिलीक सगळी फामिलीक घेवन शेजाऱ्यांक सामाऱ्यांक घेवन तुमचेर आहा. यू मेक युअर डिसिजन्स. फाल्यां पादविकारान सायबीण व्हरूंक लायली आनी आमकां कोवीड जालें म्हणूंक नाका. प्लीज मेक युअर डिसिजन. मेक युअर चॉयस. एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक टुगेदर विथ अदर्स सॅनिटायझर आनी सगळें दवरात. मास्क जाय मास्क घालात. तुमचेर आहा. म्हणटच तुमची जिवाची काळजी तुमी घेवंक जाय. सिनियर सिटिजन्स हांची नवी समिती विचून काडूंक वेंचणुक्यो जातल्यो. शेनवारा दिसाक 10वेर सिनियर सिटिजन्स आहात तितल्यांनी वांटो घेवंक मागता. ऑल सिनियर सिटिजन्स जाय तो बरो वावर तुमी करतात. हो वावर फुडें वचूंक जाय आनी हाका आमकां नवी कमिटी जाय. म्हणटकीर कमिटीक इलेक्शन आसतलें 10वेर सांजे 4:30 वाजता. भाग्योन मिगेलीची परब ऑक्टोबराचे 2 परबे सोमयार पोरजोड हाचो 2रो अंक आमी छापून हाडटले. आर्टिकल्स तशेंच एडवर्टिजमेंट्स दिवंक मागता. फुडल्या आयताराक आमचे तरणाटी हायकाक वेतात वालपय. नांवां दिवंक 6वेर पुऱ्यान नांवां दिवची.
फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक सकाळीं 6:30 येवजन मुलाती नायरले मोरोड मार्टिन्स मोरोड पाद्री बाट 8 नोमशिंत 5:30. गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री श्रीधरन पिल्लय आमकां कळीत करता की आमच्या मदीं कोणूय कॅन्सर पेशंट आहा ताका अनुदान मेळटा, हेल्प मेळटा, फायनान्शियल एड स्कीम सुरू केल्या. राजभवन invites applications suffering from cancer ailment and undergoing treatment. Application करपाचें ताचे बराबर दोतोराची सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द हॉस्पिटल आनीक आधार कार्ड. हे तिनूय व्हरून सेक्रेटरी टू द गव्हर्नर राजभवन दोनापावला आमी दिवंक जाय. तुमी कोणाक वळखतात जाका कॅन्सर जाल्लो आहा उपकार करून सांगात. लास्ट डे फॉर सबमिशन 30th September. लास्ट डे ऑफ सबमिशन 30th September 2022. हाचो लाव घेवया आनी कोण कॅन्सर पेशंट आहात तांकां आमी ही माहिती दिवया. उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. येता आसतना आमची भाव भयणां आयल्यांत गोगोळ बोल्ड डेथान तांकां आमचो आदार दिवया. सर्वेश पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमकांच नाकारून जेजूचे कोरेशी जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाक गायन गावया. देवाक दिनवास F6 पान 808 F6 पेज 88. Devac dinas devac arra, devac dinas devac arra, Jesus somiam daviciun, devac dinas devac arra, devac dinas devac arra, devac dinas devac arra. Somiam daviciun, devac dinas devac